आमच्या याजकांनी जीवघात करताना असो आमचे याजक कित्याक अशे एक अर्ध्या दैर सांगतात म्हणून तुम्ही चिंता म्हज्या अभिप्राय प्रकार एकलो याजक अंतरलो जाल्यार ही गजबत एक व्हडली लुकसाण. मिसांवाक येताल्या मिशनरीक मलेरिया पिडा तांच्या काक्यान येत आसताली. मोगाशनो तुमकां सर्वांक ह्या गवळ्या बऱ्या क्रिस्ता खऱ्या आटवाक स्वागत. फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी कारणांतर जावन हे संदर्शन तुमच्या मुखार पावोवंक आमकां साध्य जावना त्या पासत आमी बेजाराय पावता. जायतो मिसां वावरकरनी कोणाचे दिश्टीक पडनासतना जळकनांतली सळकां जाल्ल्या आमच्या जायत्या याजकांची सेवा तुमच्या मुखार दवरचे आमी काम मुंदोरून व्हरतले. मोगाचनो आज आमच्या संगी आसात लगभग 22 वर्सां जावन आफ्रिकाच्या तांझानियांत मिसां वावरकर नासचे आमचेच कार्मेलीत याजक माननीक बाब विवियन मेनेझेस. फादर तुमकां ह्या आटवाक मोगाचो आनी मानाचो येवकार हांव मागतां. फादर पयल्यान पयलें तुमचीच वळख तुमी कर दिसय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. हांव बाब विवियन मेनेझेस आग्रारचो साहेब सलोदर पिरगजेचो देवादीन फेलिक्स मेनेझेस आणि मोतीन मेनेझेस हांच्या 12 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो 12 जाणांची वळख सांगची तर आमी 7 जाण बाबाव, 5 जाणां भयण्यो फ्रेडरिक, लिओ, चार्ल्स, रिचर्ड, फ्रांसीस आणि डेनिस आनी लागीं निमाणो हांव भाव पैकी. भयण्यो जेसी, आयरीन, एव्हलिन, जुडी आणि देवादीन सिस्टर मारिया. म्हज्या फुडली भयण मारिया मेनेझेस सेंट एन्स प्रोविडन्स ह्या मेळांत सरवरली. ती 21 वर्सांची आसतना तिणें पयली आंगवण केल्ली. मागीर तिका गुजरात बारोच धाडिल्लें, थंयसर ती मरण पावल्ली. पूण उरली भाव भयणी पुरा आसात, गांवांत आसात. ही मोटव्यान म्हजी परिचय. फादर तुमकां देव पावणे कशें लाभलें? तुमी कार्मेलीतच कित्याक जाल्यात? म्हज्या देव पावण्याक हांवें सांगीत 3 तरांचे उत्तेजन म्हाका मेळ्ळें, प्रोत्साहन म्हाका मेळ्ळो. पयल्या सुवातेर घरच्यांचो, म्हज्या कुटुंबांत. दुसऱ्यान म्हजो फादर बाप्पू देवादीन विलियम हिलेरी मेनेझेस आणि तिसऱ्यान आमच्या पिरगजेचे याजक. पयल्यान आमच्या कुटुंबांत कश्टी कुटुंब 12 जाणां भुरगीं म्हणटना आवय बापायन वडिलांनी आमकां सोड घालूंक ना, बरें शिकप दिलां आनी शिकोवंक जाल्ल्यांनी डिग्री मिशर ते दाडा शिकल्यांत आनी कामार आसात. ह्या कश्टी जिविता मोदें मागण्याचो स्पिरीट, महाबाबाचो स्पिरीट केदेंच आमकां पळोवंक मेळटलो कुटुंबांत. अशें पयली बुन्याद म्हज्या आपोवण्याक पयली बुन्याद म्हाका म्हज्या कुटुंबांत मेळ्ळ्या. दुसऱ्या सुवातेर म्हजो बापूय फादर विलियम हिलेरी मेनेझेस, बाबाचो भाव, तो ह्याच मंगळूर दियेसीसीचो गुंटूर आंध्र दियेसीसींत मिसां वावरकर नासलो. तो रजेर घरा वयता आसतना पिरगजेन जावनी घरा जावनी मीस पेटयता आसतना हांवें आल्तराची सेवा केल्ली आसा आल्तर जावन. ताचो लोभ पळोवन ताका पळोवन म्हाका एक दीस पाद्र्याव जायची म्हणून भोगतालें. तिसऱ्यान आमच्या पिरगजेंत आग्रा पिरगजेंत मानेस याजक आसले, ग्रेसफिल्ड प्रिस्ट बरे गुणाचे. तांचे देखीन तांणी मीस पेटोवचें पळयता आसतना शर्माव सांगचें ते जाल्यार आमकां अर्जय नाटले सोमा, पूण आमी धाकटे आशिल्ले. पूण आल्तराची सेवा करता आसतना म्हाका एक म्हणजे ती आतुराय भोगुल्ली. हांवें एक दीस लांबू आनी गणगणीत पाद्र्याव जायचें म्हणजे याजक जायचें म्हणून भोगुल्लें म्हाका. पयलीं हांव मोठो आसलो. पूण कार्मेलीतच कित्याक तुमी जाल्यात?
निजांकी सांगचे तर म्हजी 10वी परीक्षा जाते रिझल्ट आयिल्ल्या दीस दोग जाणां टिचरां म्हज्या वडिलांक आवय बापायक शाबासकी पटोवंक आयिल्ली. म्हळ्यार त्या वर्सा आमचे तिसरें बॅच क्रिस्तांव हायस्कुलाक तिसरें बॅच. त्या वर्सा 6 जाणांक फर्स्ट क्लास मार्क्स मेळ्ळे, तातूंत एकलो हांव. तशें टिचरां घरा आयिल्लीं बाबाक शाबासकी पटोवंक, वडिलांक शाबासकी पटोवंक. ती गेल्ली हांव संतोशान वाऱ्यार म्हणल्यार बरें आशिल्लो. त्या संदर्भार त्या संतोशांत 2 जाण पाद्र्या पयले ह्या जागा आयिल्ले, फादर सिरिल मिनेझस आनी फादर आर्चिबाल्ड गोंजालेस. ते लोक घालून घरा आयिल्ले आनी तांकां म्हाका एक तांणी पिंतूर दिल्लें. ते बाबा कडेन उलोवंक नासलें, म्हाका एक पिंतूर दिलें. त्या पिंतुरान तशें बरोवन आसा, तरणाटे तुका उबोवंक मोण आसा तर कार्मेलीत जा. हांव 10वेचे पालितांश मेळ्ळें आनी हांव वाऱ्यार आशिल्लो. आतां त्या टायमार म्हाका त्या वेळार म्हाका हे पिंतूर मेळ्ळें आनी म्हाका बारीक खुशी जाली. वाऱ्यार आसल्यार उबोवंक सुलाप न्हय. तशें दुसरे दिसा ताणें सांगलें, ह्या जागांनी सांगलें कॅम्प आसा मोडेन तेर कॅम्पाक गेल्लो हांव थंयसर पात्र घेवंक. मागीर थंयसर म्हाका म्हजी विसावण जाली आनी हांव कार्मेलीत जालो. सर तुमकां आतां ह्या आपोवण्यांत असल्या जिवितांत तृप्ती आसा की फादर आतां? वय हांव देवा घरकां दिता. पयले सुवातेर एक याजक जाल्ल्याक आनी कार्मेलीत याजक जाल्ल्याक म्हजें तें सोपन आशिल्लें त्या पाद्रा विगारांक पळोवन, म्हज्या बापूक पळोवन एक याजक जायचें म्हणून. फाटल्या 6-7 वर्सांनी हांव चिंता म्हजी एक आशा सुफळ जाल्या. तुमकां आतां वर्त जावन कितलीं वर्सां जालीं? वर्स जावन म्हाका वर्स म्हणली 2002 इसव्यांत. वय 18 वर्सां जालीं. 18 वर्सां जालीं. पण तुमी मस्त एक दिसतात, मस्त 18 वर्सां जाल्ले बरें दिसनात. कितें आसा फादर? लगभग 22 वर्सांत हांव तुमी आफ्रिकाच्या तांझानिया तुमी मिसांव वावर करन आसात. तुमी कित्याक एक मिशनरी जाल्यात? तुमकां ते मिशनरी जावन प्रेरण खंयच्यान लाभलें? पयले सुवातेर म्हजो बापू फादर विलियम हिलरी मिनेझस जाता म्हणून, तो गुंटूर आशिल्लो मिसांव वावरांत. पूण म्हाका मिसांवांची आयडिया नाशिल्ली, मिसांव विशयात हांवें आयकूंक नाशिल्लें. आमी त्याच विशयाचो करता आसतना मैसूर 2 जाण याजक, कार्मेलीत याजक टांझानियांत वावर करचे, फादर मार्लन रॉड्रिगस आनी इस्रायल गोंजाल्वीस थंयसर आयिल्ले. आनी ताणें ब्रदरा लागीं उलयलें. तातूंत ते म्हणाले, उलयत आसतना म्हणाले टांझानियांत मिसांव वावर व्हड आसा, लोक सुमार आसा, पूण याजक थोडेच. आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत 9 आवाजवर 33 वाक्यांत पीक आवाळ यथेश्ट आसा, वावर थोडेच. म्हाका भोगलें एक संदर्भ मेळ्ळ्यार हांव आफ्रिका येता म्हणून. त्या वर्सा आमी आमच्या बॅचांत 14 जाण ब्रदर्स आशिल्ले हांव. आनी 14 जाण ताणें आमच्या तरबेतदारान म्हळें फादर पियूस जेम्स, आतां आमचो प्रोविन्शियल, तांणी आमकां मानावेक दिली की कोणाक मिसांव वावर करूंक आफ्रिका वचूंक आसा तांणी एप्लिकेशन घाली जाय म्हणून. आमी 9 जाण न्हय, 14 जाणां भितर 9 जाणांनी एप्लिकेशन घालें. 9 जाणां 6 जाणांनी मिसलें, तातूंत एकलो हांव. म्हाका आफ्रिका जावं टांझानिया जावं कसल्यांच कालें पिक्चर नाशिल्लें, कालें कितें कालें कांयच कळीत नाशिल्लें. पूण संदर्भ आयलो तूं म्हाका वचोंक मेळ्ळें. तें हांवें सांगलें तरणाटे तुका उबोवंक जाय की म्हणून. तें हांगा उबोवंक मेळ्ळें. फ्लायटार विमानार फस्ट वचोंक मेळ्ळें. ती आतां फिलॉसॉफी जाता आसतना ती प्राय एक 23-26 वर्सांची प्राय, म्हळ्यार व्हडलो प्राय कांय न्हय. तेन्ना तुमकां घरांत एटॅचमेंट आनी बरें आसता, तुमच्या घरच्यांक तुमच्या इश्टांक आनी पुराय सोडणो बेजार म्हण बघूं ना की फादर? या बेजार खंडीत जाता. आमी म्हळ्यार घरांत हांव सेमिनारीक जॉयन जातानाय सर्वतनाय बेजार आशिल्ली. आनी रेपोटी आमी रजेर वयता आसतना, पार्टी सेमिनारी वयता आसतना रडचें आशिल्लें. आनी आतां गांव सोडून न्हू परगांवाक येता म्हणटा आसतना न्ही जाय की दूख भोगतलें. पूण हांव आज सांगूंक सोदतां, तेन्ना म्हाका हें पुराय कळीत नाशिल्लें. जेन्ना हांवें एप्लिकेशन दिलें आनी आमच्या वडिलांनी आमकां टांझानिया धाडलें मिसांव वावराक, देवान भरपूर आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर वतल्या, सुमार आशिर्वादांनी भरला. सो देवाच्या कामाक येता आसतना खंडीत जावन देव सोडून घालना म्हणजे तुमकां एक करेक्ट नक्की जावन कळीत आसा. बरें फादर, तुमी पळोवंक की इल्लेशें आफ्रिकान बरेंशें दिसतात. तुमीच म्हजे कडेन म्हणलें आनी तुमकां ह्या विशयान मस्त अभिमान आसा.
तुम्ही आफ्रिका गेल्या वेळार त्या संस्कृतीन तुम्ही कशे मिसळल्यात तांच्या लोकांक तुमकां कशे तांचे म्हूण लेखले तुमकां तांच्या संगी बसोंक कश्ट भोगले की सुरवेर या तांचे संगी बरचून घेवन कश्ट भोगूंक ना कितें म्हळ्यार तांणी हांवें तांकां मानच्या पयलें तांणी म्हाका तांसोच म्हूण लेखिल्लें तशें म्हाका तांची भास शिकोवंक ही कस जावंक ना हांव देवा करता दिता आमच्या वडिलांनी तेणी आमकां आयताराचें मीस आनी प्रजातेंत आल्तर भुरग्यां उठोवंक तांच्या घरा वचोंक एक अवकाश कर दिल्लो त्या दिसा आमी वेता आसतना आमचें तोंड बांदतालें तांची भास आमकां वचूंक ना कशें कळीत ना कशें उलोवचें तांचे कडेन मागीर सकाळ आल्तर भुरग्यां उठोवंक वचून तांच्या घरा वचून साळवळ जावन आमी 4 वर्सांची तरबेती जाता आसतना हांव 98 तांजानिया गेल्लो 4 वर्सां आमी देवशास्त्र थंय केल्लें हांगा आसले हांगा ते करतात जेपू करतात थंय गेल्ल्यान देवशास्त्र शिकता आसतना आमकां 4 वर्सांनी लँग्वेज शिकोवंक व्हडलो अवकाश मेळ्ळो तशें हेपटी टांझानिया विशयी सांगचें तर तांची भास तुका कळी जाल्लीत ते इतले तुका संबंध दवरतात की तुका तांचे गुप्ती आसले पुराय सिक्रेट्स पुरो सांगतात ट्रायबल सिक्रेट्स तांच्या जिवानाचे पुरो तुका सांगतात तांचो मनीस म्हणल्यार हांव एक दृश्टांत सांगूंक सोदतां इले संतोश जावंक सगळ्यांक आयकुवच्यांक एक दीस आमच्या इस्कॉलांत भुरग्यांक लागून आमी पार्काक गेल्ले थंय पार्काक वयता आसतना टिकेट दिवंक आसना हांव बसार बसलो टोपी घालून बसार बसलो मागीर आमचे सांगता 2 जाण गांवचे पात्रांव आसले इंडियाचे मागीर पुरो टिचर हांवूय गांवचो ते 2 जाण गांवचे म्हळ्यार हांव आनी एकलो ते 1 जाण मागीर टिचर आनी स्टुडंटां थंय चेक करूंक आयले गांवांत हांव भायल्या गांवांतून आयिल्ल्यांक 20,000 तेंच्या गांवकारांक 1,000 ते चेक करूंक येता आसतना म्हाका ताणें तांच्याच नंबराक म्हाका 1,000 पूण म्हजे वटू 2 जाण उरले पत्राक आसले ह्या जागा आसले तांकां 20,000 हांव चिंतलें देवान म्हाका बरें दिना मिसांवाक बरें फादर तुमचो अनुभव मस्त बरो लागलो तुम्ही तांचेच मनीस म्हणल्या बरी पूण अनेक हांवें आयकलां कालें म्हळ्यार तांझानिया मिसांवाक येताल्या मिशनरीक मलेरिया पिडा तांच्या काकयेंत आसताली म्हळ्यार मलेरिया पिडा गेल्ल्या खंडी जावन येचेच आनी तुमकां ती मस्तुपटी आयल्या म्हणून हांव चिंता ह्या पिडे सांगात दुसरी कसली पुरा पंथावान तुमी फूड केल्या थंयसर चड जावन 98 हांव गेल्ल्या टांझानियाक सडावर जावन 8 वर्सां 98 जावन 8 वर्सां 4 वर्सां हांव ब्रदर जावन देवशास्त्र शिकता आसतना मागीर 4 वर्सां ह्या जातेंत बारीच कश्ट लागले मलेरिया येता आसतना पुरो सोडून घरा या म्हूण जातालें म्हाका दुसरे कांय चॅलेंजीस मेळोना पूण मलेरिया म्हजी भलायकी बिगडली 2-3 फावटी भोगलें की मिसां वावरूं नाका सिधा घरा या म्हणून कित्याक म्हळ्यार थंयचो लोक म्हणटात थंय आमी कोणी टांझानिया गेल्यार तुजो बाप्तिस्म आहा पळय बाप्तिस्म एक आमकां मेळ्ळा न्ही आनीक बाप्तिस्म मलेरिया येता तेन्ना म्हणटात हो रियली टांझानियाकार म्हणून तशें 3 फावटी मलेरिया तकलेक लागले सेरेब्रल मलेरिया म्हणटात ताका तकलेक सोडचे ताप तकले सोडतो म्हळ्यार मलेरिया तुमकां जिवाची आनी कांय गॅरंटी ना हांगा टिकेट काडल्या म्हणटात तशें एक फावटी मलेरिया तकले सोडून हांव कोमांत आशिल्लो 4 घंटे आनी आमच्या पात्रांवान चिंतलें हांव सरला म्हणून हय अंतरला म्हणून मागीर थोड्या वेळान 4 घंटे जातेत म्हाका मोत आयली आनी हांव दोळे उगडून सकून हाडलो पूण मागीर हांव हुशार जालो तशें 3 फावटी म्हाका मेल्ल्यांतलो देवान पुनर्जिवंत केला म्हणल्यार सांगच्या कांय दुबाव ना 3 फावटी म्हाका देवान जीव दिला मलेरिया रोगांत हांव देवाक ऋणी जावन आसा आनी केदींच हांवें ताचे मागीर ही सगळीं 8 वर्सां सुमार समस्ये आयिल्ले ह्या पिडेची दरम्यान मागीर आतां फाटल्या 6 वर्सांनी म्हाका मलेरिया येवंक ना तुमकां ती मलेरिया तुमच्या सिस्टमांत वय एक ते आनी एक आमी वावर करता आसतना वेळार जेवीचे टायम टू टायम यू टेक फूड वेळार जेवीचे आनी 7 घंटे म्हणी विशेव काडली जाय
आम्ही मिसा वावर करता आसतना थोडे फावटी जेवण पळयतना लेट जावचें आसा आनी सरावर 5 घंटे 6 घंटे विषय घेवचे हे पुरा मलेरियाक हे मार्ग दिता. वय 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 तशें आमची भलायकी आमी सांबाळल्यार वेळार जेवण विषय घेतल्यार बऱ्या तरान मलेरिया व्हडली पिडा न्हय. मलेरिया तुमकां हांगात येतल्या लोकांक मात कितें तांच्या लोकांक कितें मस्त अफेक्ट जाता. तेंच्या लोकांक एफेक्ट जाता थंय भुरगीं मरतात. आतां कोरोना आयला वय, न्हय वय. तांजण्यात कोरोना ना अरे तापावत पळय हांगा कोरोना जावन लोक मरतात. टांझानियांत 2 जाण सरले फर्स्ट मागीर प्रेसिडेंटान म्हळें जॉन पोंबे मागुफुली आनी म्हळें तो माध्यम आनी मिडियांत कांयच घालूंक ना ही पिडा मारेकार न्हय. आतां पिडाच ना विस्कॉलां चलयतात युनिव्हर्सिटी सदांचें काम जावन आसा. थंय मलेरियांत चड लोक मरतात कोरोनाच्या कित्याक लोकांक पयशे नात भुरग्यांक आस्पत्रीवर पयशे नात गुळयो खाणाक पयशे नात लोक मरतात. हळ्ळ्यांनी आनी लोक सरावतान मरतात. फादर तुमचो मिसा वावर कसलो थंयसर लोकां सांगात तुमी कालें करतात थंयसर. म्हजें अशें सांगचें तर हांव म्हजी वोर्थ मेळ्ळीच म्हाका पिर्गेजींत गेल्लो. तुमी म्हाका विचारता तर खंयचो वावराचे खंयच्या वावराची तुमकां तृप्ती. पिर्गेजींत देवाची सेवा करच्या विशयान म्हाका तृप्ती. 22 वर्सां हांवें काम केलां वावर केला मिसा वावर केला थंयसर टांझानियांत. सो 4 वर्सां हांव ब्रदर जावन आशिल्लो. 18 वर्सां फिरगेजींत हांवें सेवा दिल्या. एक फिरगज हांवें सांगीत स्वर्ग पॅरिश इज अ हेवन हाका कारण आसात. फिरगेजींत लोक देव बिरांचो लोक आसता आमी याजाक जावं आमकां व्हडलो स्थान दिला देवान लोकांक शिकोवंक आमी आमच्याच खासगी मागण्यांनी तांचें जिवीत नंदन करूंक आनी आमचें जिवीत समर्पोवंक बरी देख पयले याजाक म्हणटा आसतना सगळो जावन आसलो. दाक्तेरी तोसू शिकोवण तोसू याजाकी तोसू समस्या पुरा कावन्सिलींग तोसू करतालो. पूण आतां लायक शिकल्यात हांव कित्याक सांगूंक सोदतां एक फिरगज पॅरीश स्वर्ग म्हणून लोक थंयचो लोक बारी सादो ह्या जागांक मानता. एक उत्तेजन म्हाका मेळ्ळेंच. हांवें 9 वर्सां पयलीं करशिल्लीं बेझिल लुईस सेंट पिटर क्लावेर त्या पिर्गेजींत. हांव विकार जाता आसतना हांव तरणाटो जावन आसलो 20 आनी 9 वर्सां म्हाका बरेच विकार जाले. 1 वर्सा उपरांत मागीर फादर पिटर डेसान म्हजो विकार जावन आशिल्लो. फादर पिटर डेसान कार्मेलीतान सुमार म्हाका उत्तेजन दिल्लें. फादर सांगिल्लें म्हाका तो ड्रायव्ह करनाटलो तूं ड्रायव्ह कर मिसा वच भायर इगर्जो बांद पुरा कर हांव घरचें पळयतां घरा मी सांगता कोण सारें पुरा करता. म्हाका बारी एक प्रोत्साहन मेळ्ळो उत्तेजन मेळ्ळें फादर पिटर डेसान उत्तेजन दिल्लें. ताच्या मागीर हांव विकार जाता आसतना जें कितें हांव म्हज्या फादर पिटर डेसा जावन शिकलो तें हांवें जारी केलें. लोक म्हणटा हांव तांचो पूत म्हणल्यार बरें ते पॅरीश कावन्सील पळय व्हडले नांवार्थीक मनीस इंजिनियर्स डॉक्टर्स पूण सादे मनीस तांचे जावन सुमार शिकलो हांव. एक सांगत ब्रदर हांव धाकटो आसतना 4ನೇ 5ನೇ क्लासींत आसतना म्हजो एकलो भाव कॉन्ट्रॅक्टर डेनीस धाकटे एकटी घरां बांदतालो मेस जावन आसलो मागीर कॉन्ट्रॅक्टर जालो. तशें ताचे सांगात हांव रोजेंत रेव होवून शिकी जल्ली होवून शिकी कामाक वयतालो. त्या बुकांक गेले पयशांनी जातात त्या बुकांक. तशें त्या दाडाक आमच्या जिवितांत जे कितें आमकां संदर्भ मेळटात ते आमी सगळे संदर्भ आमी सोडून वचो. जे कितें हांवें त्या दाडा पळयल्लें मेस्त ते कशें ते पट्टी मारताले थंय मागीर प्लास्टर करताले सिमेंट ते कांबे कशे ते नीट करताले ते पुरा म्हज्या तकल्यांत कंसल्लें. पूण थंय वयता आसतना म्हाका संदर्भ मेळ्ळो इगोर्जो बांदूंक. 8 इगर्जांक आमी बुन्याद घाल्ली आनी 2 इगर्जो मागीर आयल्ल्यो 10 ओट्टूक 10 इगर्जो
आनी सगळ्यो गरजो 15 वर्सां भितर फिरकोज्यो जाल्यात. कशें म्हज्या प्रयत्नान न्हय, लोकांक मेतेर कर, तांचे थंय आशिल्लें देवा करपून तांकां साकर दिवन वी से इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सपर्टीज इन द पॅरिश एडमिनिस्ट्रेशन. हें पळय कालें तांचें तें आशिल्लें तें कालें तालंतां आमी वैकन काडलें जाल्यार विकाराक चड कश्ट ना आनी एक फिरगज स्वर्ग जावंक सोदता, स्वर्ग जावंक साध्य आसा, स्वर्ग जावंक साध्य. तशें म्हजी बोगणां 9 वर्सां हांव विकार जावन आसलो पयल्या पिरगजेन थंय, तशें जावन आसली म्हजी बोगणां. आनी ह्या दिसाक विकार ताच्या फिरगजेंत ताचें मागणें, ताची देख, शिकोवण बऱ्या तरान ताणें प्रिपेर केलें तर खंडीत जावन लोक ताका मानतात आनी लोकां कडेन उलोवंक, लोकां संगी बरसून घेवप कांय कश्ट लागना. आनी फादर तुमकां ती बांदपाची आनी जाणवाय आसली म्हणली, तुमी लोकां सांगता काम करतले की इगर्जांनी पुरो बांदूंक? वय एक फिरगजेंत ह्या जाक म्हणटा आसतना थोड्या ह्या जागांक बांदपा विशयांत कळीत ना आसूंक पुरो, पूण लोकां सांगता कोरें काणवण पांच्यान घालतना आतां पुरा करूंक पुरो, पूण कोरयांनी काणवण फोटो काडटात न्ही मागीर वॉट्सॅपार धाडून तशें करूंक म्हणून म्हाका म्हजें सूख चिंता जावंक पुरो. पूण सदांच पयलीं आमी आतां आसतना फिरगजेंत लोकां सांगता एक कोरें काणवण बुन्यांत घालची, पांच्यान कोणचें, पातोरान दिवचें, मेस आसतात थंय, लोकांक बारी खुशी. आमचो पाद्रे आमचे सांगता आसा पयशे दिवंक आनी फाटीं मुखार पळयनात, हो फादर आमचे सांगता आसा आमचे खातीर वावर करता, आमचोच म्हणलें ते लेखतात. उदाहरण सांगचें तर आमी थंय सोंगेया आर्च डायसिस थंय हांव 3 वर्सां आशिल्लो. थंय सुमार लोवणां काडलें, लोक दुबळो, मागीर तशें कांयच नाशिल्लें फिरगजेक. मागीर हांवें एक दीस म्हळें शर्मावर म्हाका एक कोण जागो दितात की घर बांदूंक न्हय म्हजें, पूण हें जेवळां कल्टिवेट करूंक पळय तें लोवणांनी आसलें, रिणांनी आसलें, सुमार रीण आसलें, तें फारीक करी जालें. म्हाका देवान एक आयडिया दिली, आमी मेज कल्टिवेशन केलें, जेवळां कल्टिवेशन केल्यार थंय एक 2-3 एकरां मेळ्ळ्यार आमकां सुमार पयशे मेळटात. तशें एकल्यान जागो दिलो 3 एकर आनी जागो हांवें म्हळें हांव जावन थंय त्या गुड्याक येता गादे करूंक, हें लावंक पळय जेवळाची बियोवाणी काडूंक. तुमी पातयेशे नात, दुसऱ्या दिसा 177 जाणां वाड्यार तांचें काम सोड न्हू. हांव धाकटी चड्डी आनी घालून पुरा कोयतो आनी घालून गेलो, ते म्हळ्यार क्लीन करचें न्ही जागो. 177 जाणां. हांवें सांगलें तें एक आमी आशिर्वाद घालून कामाचेर बेसांवाणी घालून तांचेर मागीर आमी काम सुरू केलें. तेंच काम जावना, परतेक हांवें म्हळें आनी एका सोमारा परतेक आमी येवया म्हणून आयले. लोक सोडून आयलो. तशें जशें आमी आमचें ओडपण दाखोवन भितर बसल्यार फिरगज स्वर्ग जावंक सादीत ना. आमी लोकां सांगता बरसून जियेल्यार देव खंडीत आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालता. तुमचे मिसांव जिवितांत मस्त सोबीत घडयो आसात, पूण ताका सांगता खंय तुमकां दूख भोगचेतल्यो घडयो आसतल्यो आनी ह्या वेळार तुमकां मिसांव तुमी मलेरिया पिड्याद्वारे सोडण्याचें म्हण चिंतलें, पूण दुसऱ्या खंयच्याय कारणा खातीर मिसांव सोडण्याचें वा बेसाणून वचचें म्हणलें तरी म्हणी चिंता म्हणी आयिल्ली तुमच्या जिवितांत? 2 फावटी आयिल्ली, 2 फावटी बोगणां आयिल्ली. हांव कोणाक दुरसना. एका ह्या जगाच्या जिवितांत मोगाच्यान देवाचो आदार गरजेचो जावन आसा आनी पयल्या सुवातेर देवाचो आदार कसो आमकां लागता? मागण्याद्वारे. आमच्या वडिलांनी म्हाका सुमार सांगिल्लें, तूं बायल्या गांवांनी मेतेर जालाय, आत्मीक जिवीत तुजें घट ना, घट पुण्या तुवें घालूं नाय. कित्याक म्हळ्यार हांवें आतां सांगलें न्हय 8 इगर्जो फिरगोजो जाल्यो, इस्काल एक इस्काल उठलोच हांव खंय बिल्डींग जाता पळय थंय आसतालो. इल्लें मागणें मीस आसतालें, शर्मा बरो सांगतालो तांच्या भाशेंत, पूण समस्या कितें म्हळ्यार
चड जावन मागण्याक हांवें गमान दिवंक नासलो. हांव कित्याक अशें म्हणटा, म्हाका ती बोगणां आयिल्ली कित्याक म्हळ्यार भायल्यान आय वॉज हिरो. भायर हांव हिरो जावन नासलो. सगळीं कामां देवान आशिर्वाद घाल्लो सगळ्या कामांचेर, पुरा बऱ्या तरेन जातालें. आनी एट द एंड ऑफ द डे कोणी म्हाका शाबासकी पटयनात. पुरा तूं अशें करताय, तूं तशें करताय. मागीर मागीर 2-3 वर्सांनी कळ्ळें. त्या जाल्यार म्हाका इल्लो राग येतालो म्हणजे सांगाती पाद्र्यापणे अशें इतर उलयता आसतना. पूण म्हाका म्हज्या इतल्याक भोगलें मागण्याचो स्पिरीट नासलो, मागणें नासलें चड आवड जावन. त्या जाल्यार आमचें थंय मागणें ना. त्या जाल्यार बोगणां ओवर करतात, बोगणां चड जातात. तशें त्या वेळार म्हाका भोगलें हांवें इतलें बरें करना, म्हाका शाबासकी मेळोंक ना. ह्या जाग्याक तरणाटो ह्या जाग आसतना गांवांत जावनी परगांवांत जावनी, आतां तुमी ह्या जाग जावंक वतात, ह्या तरणाटपणार तालंत आसा, तुका भास बरी येता, लोक तुका मानता, खंयचे तुवें आपली वस्तू देव तुजे आशिर्वाद घालता. तशें म्हणटा आसतना हांवें हिरो न्हय, कोंबो म्हणटात तशें एक बोगणां आसतात, हें गरजेक तें गरजेक. पूण ह्या सर्व भायल्या संगती विशयान ते मागणें ना. तर म्हाका जाल्ली परिस्थिती उरल्यांक येवंक पुरो. तशें हांव फक्त हांव कोणाक दुसना. म्हज्या वडिलांनी सुमार फावटी म्हाका सांगलें विव्यान मागणें कर, मागणें पावना. मागीर म्हणजे तें खरें जाय भोगळी. हांवें खंय म्हूण एक कॅरिस्मॅटीक रितीर वचूंक जाय म्हूण पयलीं म्हाका आशा आशिल्ली. तशें हांवें म्हज्या सांगाती फादर नेल्सन पिंटोक हांव रजेर आयल्या वेळार गांवांक फोन केलो. अशें म्हाका भोगता, सुमार कामां हांवें केल्यात, पूण म्हजें तें एक ताण आसा, आत्मीक ताण म्हाका लागल्या, म्हाका एका रितीर वचूंक जाय. फादर नेल्सन पिंटोन एका समर सेन्स थंय आयवण लोगो अशें म्हाका धाडलो. आनी ताका म्हजी परिचय नासली, म्हाका ताची परिचय नासली. एक 100 दीस थंयसर हांव रावल्लो आनी ताणें म्हाका गायड केल्लो आयवण लोगोन. तो एक लायक जावन आसा. कित्याक मोगाच्यान हांव हें सर्व तुमकां सांगता, म्हाका आज देवान येसा केला तर हांव लायका जावन आयिल्लो, घरा आवय बापाय जावन आयिल्लो. आनी आमी एक आमची थंय चिंता पासूंक पुरो आमकां येसाकांक लायकांक असलें बेसांव असलो अवकाश देवान दिवना म्हणून हें हांव सांगूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार लायकांक पळयतात म्हणजे तेणी सुमार आसात. हांव ह्या जाग जावंक पुरो, पूण हांवें तांकां मान दिवंक आसा तांच्या देण्यांत. तशें म्हाका भोगलें. आयवण लोगोन म्हाका म्हज्या समस्यांतलो भायर काडूंक सकलो आदार दिलो ताणें. त्या वर्सा जावन आजुनूय म्हजे मागणें बळाव दिता. एकच एक ताणें दृश्टांत दिल्लो, तो दिसाक एक 8-10 घंटे मागता. हांव एक ह्या जाग कितलो वेळ हांव देवाक समर्पिता. हांवें प्रसंग करीत जाय तर, लोकांची सेवा करीत जाय तर कितले घंटे हांवें देवाक अर्पीत जाय. ही एक चॅलेंज म्हणल्यार न्ही म्हाका भोगलें. त्या देखून मोगाच्यान हांवें तुमकां सविस्तर जावन तुमकां हांवें सांगलें. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या बोगणांत हांव न्हू अनेक येसाकाक एक लिसांव मेळचे चान्सीस आसात. वय म्हळ्यार खंडीत जावन आमी भायलें काम मात न्ही, पयलीं आमकां भितरल्यान आमी घट करूंक जाय. सोम्या आदार आल्यार मात्र आमकां आमचें काम करूंक साथ जाता आमचें तुमी. वय भोव बरें फादर, तुमचें एक स्फूर्तीदायक तुमचें एक जिवीत. आतां सांगात तुमी ब्रदर जावन आसतना बरें तुमकां नाटनान आनी बरो उस्तासक्त म्हण तुमच्या सांगाते पात्रांनी सांगलें आयकलां. आनी 6 जावन तुमी कॉमेडीन असो पात्र केलतल्यात खंय. पूण तुमी मिसांव गेल्या उपरांत ही पुरा तुमचें तें आसली टॅलंटां ती मातये पोंदा पूर्ण दवरल्या बरी जालें म्हण भोगलें की तुमकां? खंडीत जावन भोगोना. कित्याक म्हळ्यार आमी इंग्लिशान म्हणटा, when one door closes, God opens 10 more doors. एक आमच्या जिवितांत एक दार दंपलें पळयता, दमता आसतना आनी एक 10 दारां हें देव उगडापण करता. हें खरेंच म्हज्या जिवितांत. हांव तांजण्या वचून म्हजीं तालंतां मातये भितर हांवें पूर्ण दवरल्यांत म्हूण न्ही, हांव कॉमेडी एक्टर जावन आशिल्लो. खंयच्याय एका संदर्भार एक एक्ट करूंक आसल्यार, ड्रामा आसल्यार कार्मेल गुड्यारी म्हाका तांजण्यात आसतना रजेर आयल्या वेळार संदर्भ मेळ्ळो.
तेदळे हांगा आमी कॉमेडी एक्ट केल्लो आमच्या संगाती प्रदर्शन संघाता. तशें आतां थंय वचून ड्रामॅटिकल एक्शन्स आमी कशें ड्रामांत दुसऱ्यांक हांसयता तशें लोकांक सेमिनार दिता आसतना शिकोवन दिता आसतना इल्लें थंय हांव उपाय करता एक्टिंगा विशयान. म्हाका एवढं आसा कित्याक हांव नवे शाळेंत आसतना तुमी एक फावटी थंयसर आयिल्ल्यात आनी शर्मावन दितना तुमी कितें आमकां मुखार आपोवन काल एग्जाम्पल दिलें लायव्हली शर्मा तुमी दिलें देखून हांव चिंतलां मिशनरी बरो जाल्ले बरें अशें बरो शर्मा दितात कोण हांव कितें आसा न्ही फादर. आनीक काल हांव विचारूंक सोदता म्हळ्यार थंयसर लितुर्जी आनी प्रकाश हांवें आयकलां थंयसर मस्त डॅन्स ड्रम्स उडकाणां नाच आनी बरो आसता काय मिसा वेळार हांगा बरो तशें केल्यार आसतात लोक पूण थंयसर लितर्जी तांची संस्कृती कशी तेंच्या मिसा विशयान तर लितुर्जी विशयान सांगचें तर लायव्हली लिटर्जी थंय लोक डान्स करचे म्हळ्यार थंय रूल रेगुलो आसात. बांग सोडून खंय तांकां धांवोंक ना. थंय राहुल हाडेच एक एक्शन करून गायन करचें तें तांकां आस्पाद दिला तेंच्या इगर्जमतेन तांकां आस्पाद दिला. तशें म्हणजे आतां क्वायर म्हणचे जाल्यार गायन मंडळी एका हप्त्याक 3-4 फावटी प्रॅक्टीस करूंक येतात क्वायर प्रॅक्टीस. तांकां सांबाळना मातशें बरेंच तांकां सांबाळना कांय ना पूण आयतारची लितुर्जेक ती गायन करता आसतना 4 ताळ्यांनी गायन करतात. बारीश सोबीत ताळे आयकूंक सुशेग येता काळजा सुशेग मेळटा. आनी ते मिसा 1.5 घंटे जावन 2 घंटे मिशेर मिनिमम मॅक्सिमम 3-4 घंटे आसतात पूण आयतारांचे आतां मिसा 1.5 घंटे जावन 2 घंटे मिशेर आसतात. पावरफूल सिंगींग बरें गायन करतात. तशें थंय लिटर्जी लायव्हली आसा आनी टांझानियान्स आर बॉर्न सिंगर्स आफ्रिकन्स आर बॉर्न सिंगर्स. तांकां लिटर्जी वाळार वगीत राव म्हणून सांगल्यार तांकां पेनन्स प्राजीत दुसरें प्राजीत जायचें म्हण ना. मी सुद्दां आसतना एक्टीव पार्टिसिपेशन इल्लें मागीर ते काणी खेळटा आसतना डान्स करून येतात. तशें मागीर पयलें आल्तारीक वयता आसतना पाद्रे थंय क्वायर मंडळी ते वट्ट डान्स करून येतात. तशें तेंची लितुर्जी लायव्हली आसता. आनी शर्मा आनी बरें कशें आसा तें तुमी जस्ट रावोन सांगल्यार बरें न्ही इल्लें तुमी तांच्या बरीच सांगल्यार तांकां कशी सिटींत आनी पुरा आतां लोकांक वेळाचो इल्लें वय आबो आसल्यान 15-20 मिनटां आमी प्रसंग करता. पूण आजुनी सिटींत आमी आसचे ब्रिगेडींत म्हयन्याक एक फावटी आमी 1 घंटो सरमो दिताले. सरमो म्हळ्यार शिकोवन कॅटेकिसीस कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्या हप्त्याच्या दिसांनी आमकां ते मेळनात. तशें आमी तांकां आयताराचे पयलें सांगचें 3 मिसां आहली एका आयतारा 2 मिसां आसतले एका म्हयन्याक एकूच फावटी. लोक सोड येता त्या मिसाक त्या 2 मिसांनी आनी थंयच्यान दुसऱ्या पाद्राप आमी हाडटा दुसऱ्या ब्रिगेडीच्या पाद्रापाक थंय सेमिनार मिस जाता दितात शिकोवन कॅटेकिसीस. तशें पूण हाडल्यानी आजुनी 1 घंटो शर्मो दितात. कित्याक म्हळ्यार आमी तांकां क्रिस्ती समुदायांत वाड्यांत क्रिस्ती शिक्षण दिसय पडटा. हांगा कितलीं वर्सां जालीं क्रिस्तांव समोर येवन सुमार वर्सां जालीं थंय खाली 150 वर्सां जालीं मात आजून तांकां तें एन्सिस्ट्रल वर्शीप आसलें पुर्वजांक तांणी मान दिवचो तांकां तांणी लितुर्जी तांकां भेटोवची एन्सिस्ट्रल वर्शीप तें पुरा काडी जायतर आमी तांकां शिकोवन दिवचें पडटा. मुळावी शिकोवन दिवचें पडटा. तशें आमी इल्लो वेळ आमी चड उपाय दिता तांचे. फादर तांझानियाचो लोक हॅप्पी गो लकी लोक बिंदास लोक म्हूण हांवें आयकलां अशें एक जनरल चिंतप आसा तांकां आयचे आज फाल्यांच्या फाल्यां तल एक तांचें चिंतप. पूण हांगासर टेन्शन म्हूण टेन्शन करच्या लोकांक आनी तांकां पळयतना तुमकां कसलो तफावत म्हूण भोगता? निजायकी सांगचें तर म्हाका जेजूचीं उतरां उडा सापयतात. मातेव सुवांजेल 16వ स्वार 26ನೇ ओळ पळय त्या अंतराळच्या सुकण्याक ती ओंपिनात लुवानात एकठांय करिनात. तांकां सर्गीसोर बाग पोसता तर
तुमकां कितल्या वरती आसून तो सांगतो पोचता मोगोच्यानो ही एक चिंता खूब टांझानियाकारांची जावन आसा. आजीक देवान आमकां बेसांव दिलां, आजीक देवान आमकां काणजेवण दिलां, फाल्यां तोच देव आमकां दितलो. बारीक अखंड भावार्थ बरोवचो देवाचेर, पयलें देवाचेर. आनी आमी ती फिरगत बांदता आसतना कितेंय तुवें दिवंक आसल्यार फिरगेचेर दितात, पयलें ह्या जगाक दितात. अर्पणा वेळार हप्त्यामध्ये येवन अखंड भावार्थ देवान म्हाका आज दिलां. हांव देवाक ऋणी जावन आसा आनी हांवें सांगाता बसोन ते वांटूंक आसा. आमी दनपरां जेवण आसतना कोणीय ताणें पाशेर जाता जाल्यार कारीब 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 उठूले पामोजे म्हणटात, ये बसा बसा उठूंक जेवया म्हणटात आनी ते येतात जेवण. 10 जण जावन आसलें वांटून घेतात. कसलो मनोभाव. आमी कितें शिकयत गांवकारांनी? पयल्या सुवातेर उदार स्वभाव तांचो. केदाराय तांगेर तूं वच, कितें म्हणी ते तुमकां दितात. म्हाका उडास आसा, हांव सोंगेया थंय आसतना त्या पिरगेजेंत कांडागिंडो म्हणून पिरगेजेंत आसतना ते हळ्ळ्यांत अशें घरा विजीट करूंक येतालो. घरच्यांक भेट करूंक येता आसतना एकली व्हडली माय फादर फादर सुगीर सुगीर गेली, फादर राव राव राव. हांव थंयच रावलो. ती वचून ती घरा वयता आसतना म्हाका कोंबयेचो आवाज आयलो. ती वचून ते कोंबे उखलून कोंबे रेवाणे वचूंक पडले. 2 तांते हाडून म्हाका दिल्यान. आतां आमी काले चिंतताले इने रेवाण्याची तांते हाडून दिल्यान तेका उगलाक कोणा म्हणून. पूण म्हाका तेजो कितलो संतोश जालो की एक ताचो उदार स्वभाव ती पाठीमुखार पळयनात. एक ह्या जाकान एक परकी मनीस आयला हांगा स्ट्रेंजर, तांकां एक तांचे उदार स्वभाव उदार मनोभाव ती दाखयतात. उदार दुसऱ्या सुवातेर ते दडबडे मनीस न्हय, तांकां टेन्शन ना. बासार बसले तर बास 9 60 जायचे वसोंक, बास वसोंक ना. ओके ते बसतात विसारचे म्हणना, गाडी बिडी कांय ना, कांय दडबडे मनीस न्हय, सुशेगाद. देव पळयतलो. कांय जाल्यार समस्या जाल्यार देवाक कळयत आसा, देव राखतलो म्हणलें अखंड बरोवचो. आनी 3:30 तिसऱ्यान तांचे जर आमी तांचे जावन शिका जाय राग, आनी तितलो राग ना तांकां तितलो राग ना. सादे बोळे मनीस चड राग ना. आनी तांकां मलेरिया सोडल्यार दुसरी पिडा आयली उणीत म्हणून म्हाका भोगता. बरें फादर, तुमचो अनुभव मस्त विस्तार आसा. पूण हाचे सांगात एक सवाल हांव विचारूंक शकता. कितें गे म्हळ्यार ह्या दिसांनी आमी सगळ्यांनी ह्या विशयांत इल्लें चिंतून पळय जाय कित्याक अशें जाता गे. तो कितें गे म्हळ्यार आमच्या ह्या जगांनी जीवघात काणयो असो इतले बरें विसांव करून मस्त कामां करून जिवीत सार्थ करूंक अवकाश आसतना आमचे याजक कित्याक अशें एक अर्द्या दैर सांगतात म्हूण तुमी चिंतात? ह्या दिशेन आमी कितें करीत? प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांत आसता, कित्याक म्हण आमी सकयल कुटुंबांत येवचे मनीस पडत. मनशाक जीव दिवचो आनी जीव फाटी घेवचो देवाचें काम, तें पवित्र काम. हांव अशें सांगूंक सोदतां म्हज्या जिविताचेर आनी म्हज्या संगातीच्या जिवनाचेर म्हाका संपूर्ण हक्क ना. हे हक्क आसता देवाचेर मात्र. अशें आसता आसतना साबार जण जीवघात घेतात, जीवघात करतात. सुइसायडल टेंडन्सी एका स्वरा उत्पन्न जायना, उपजना. हाका सुमार कारणां आसात. म्हज्या अभिप्राय प्रकार एकलो याजक अंतरलो जाल्यार ही गजबत एक व्हडली लुकसाण, बिग लॉस. कित्याक राजांव आसा हाच्या फाटल्यान. एक 10 तावन 14 वर्सांची तरबेती याजकाक लागता. आनी याजक अकस्मात एका अवघडांत सरलो तर अंतरलो तर आमकां दूख भोगता आनी व्हडलो लॉस ही गजमतेक. पूण हातूंनी एक याजकान जीवघात केलो म्हणटाना सगळी समाज सगळो लोक 4 दोळे 2 दोळे न्हय 4 दोळ्यांनी पळयतात. वय तांकां एक अशें कशें घडलें, ह्या दीर्घ कालाचेर ताका तरबेती मेळ्ळ्या, अशें कशें घडलें.
कांय कारण आसूं लंगी आमी दुरसोवचें आसा ताच्या तरबेदारान दुरसोवचें आसा. सुमार केसी आमकां आयकूंक मेळटात. घरांत भुरग्यांक ल्हान व्हड करना, बरें शिकप दिवन पुरा जाते ती काजर जाते ती अशेले सन्निवेश आयल्यात कुटुंबांनी. पूण एक ह्या जागाक जाता आसतना इल्ले लोक दोन म्हणटे विचारता कित्याक अशें घडलें की म्हणून. म्हज्या अभिप्राय प्रकार हांव अशें सांगता, आमकां मेळ्ळें देवा पावणें ह्या जागांक पवित्र पावणें. आनी हांव ह्या जाग जातेत हें पावणें संपूर्ण जालें म्हणून म्हाका खंडीत हांव सांगूंक शकना. तशेंच आमच्या धर्म भावा भयणीकी सिस्टर्स आसात, ब्रदर्स आसात. हांवें पयलीं आंगोण घाल्लीत, फायनल प्रोफेशन केल्लेंत म्हजें देवा पावणें संपलें म्हणून म्हाका सांगूंक जायना. म्हज्या अभिप्राय प्रकार दीस इज अ लायफ लॉंग प्रोसेस. सगळ्या म्हज्या जिवितांत ह्या पवित्र आपोवण्याची पवित्रताय हांवें उरोवंक आसा, जिवोवंक आसा. तशें म्हणटना ह्या दिसांनी म्हाका खंडीत हांव सांगूंक सोदता, सेमिनारीन ती प्रॉब्लेम आयल्यांत, ह्या जगाच्या जिविताची प्रॉब्लेम आयल्यांत कशें माध्यमां येवन आमचे थिंग्स आमच्या जिविताचे खरें बघता आसतना आमकां समस्या येता आसतना आमी थोडे फावटी सिक्रेट दवरचे, गुप्ती दवरचे आसता संगती. आय हॅव माय सजेशन्स. पूण हांगा गांवच्या लोकांक आनी टांझानियाक हांवें कंपेर करता जाल्यार टांझानिया सुसायड हे जीवघात कांय नात, चड केसी नात, पाद्री आमकां कानूनच कांय ना, जीवघात घेनात. हांगासर 3 संगती हांव सांगूंक सोदता. माय पर्सनल ओपिनियन. पयले सुवातेर एका ह्या जागाक पवित्र आपोवणें मेळटा ती, ह्या जाग जाता ती, ताका आत्मीक निदर्शन गरजेचें. आत्मीक मार्गदर्शन, स्पिरिच्युअल डायरेक्शन व्हेरी व्हेरी नेसेसरी. ह्या जाग जाता ती गरजेचें. दुसरें कुमसार. तिसरें एवकरिस्ताचें आराधन. म्हज्या अभिप्राया प्रकार ह्यो 3 सक्ती हांव देवाक म्हजें समर्पण करीन तर असले टेंडन्सी येवंक अवकाश येना म्हणून म्हजें मोगणां जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार सुइसायडल टेंडन्सी डज नॉट कम ऑल ऑफ ए सडन, एका सगळें येना. सुमार फावटी ते हांवें वाचलें, हांवें वाचून म्हाका अणभव आसा. सुमार जाणाऱ्यांनी बरयलां कशें येता, कित्याक दिवपात करतात, तांच्या फॅमिलींत तें आसता. दुसऱ्यान 2-3 फावटी ते उक्त्यान सांगतात अशें करताय जाल्यार हांव जीवघात काण घेता म्हणून. यू सी ते एक संदर्भ अशें जाताना मागीर चड वेळ जातात. थोड्या फावटी जिविताच्यो घडयो तश्यो आसतात की हे एक सावन दुसरी खंयची वाट ना म्हणल्यार बरी भोगता. करेक्ट, दॅट ऑल्सो इज देर. ते तशें आसा, ताका आत्मीक मार्गदर्शन गरजेचें. कोणा कडेन शेअर करीचे. वय फादर, भोव बरें तुमी दिल्लो एक मार्गदर्शन म्हणयात आमच्या विक्षकांक. फादर, तुमकां पळयतना तुमी सदांय हस्त्या वदनाचे. हाच्या फाटल्यान कितें पण कारण आसा की तुमी येदोळ सांगलां, पूण स्पेसिफिकली कांय सांगचें तर? ह्या फाटल्या 7 वर्सांनी आमी हिलिंग मिनिस्ट्री सुरू केल्या टांझानियांत. सडावर जावन एवकरिस्ताचें आराधन करणं, पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन करणं आमी ह्या जागांनींत लोकांक आपोवन प्रेझेंट वर्शीप, मागीर एक घंटो शिकोवन कुमसार आयले लोकांक 85 लोक येतात तांकां कुमसार, मागीर जेजूचे टच, जेजूचें हिलिंग आमी घेवचें आसा. तशें जाल्ल्यान म्हाका खरो संतोश भोगता, देवाचो संतोश लोकांक दिवचो. आनी ह्या हस्त्या तोंडान हांव हें करूंक सोदतां, ड्रामा करून लोकांक पोसवावन काय म्हणटात, फटोवन लोकांक डोंगी करून म्हणटात तशें म्हूण न्ही. पूण म्हाका हें देणें दिल्लें देवान हस्त्या तोंडाचें पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन हांवें गळसिलां म्हणून म्हाका सांगयत. कित्याक म्हळ्यार ड्रामांत लोकांक हांसोवन, हस्त्या तोंडान लोकांक हांसोवन हांवें हें देणें गळसिलां म्हणून म्हाका सांगयत. तशें जाल्ल्यान
आमची जिणी मोटवी न्हय आमी आसत्या तोंडान दुसऱ्या सगळ्यांक खुशाल केल्यार एक देवाचें बेसांव आसता तशें हे दोन तरेन आमी जोडयेत आसत्या तोंडाने जोडयेत पूण लोकांक देवा लागीं हाडल्यार देव आरसो आसल्या बरी लोक देवाक पळोवंक शकत जाल्यार एवकरिस्तांत तांकां हिलींग जावन सगळ्यो तांचे जिवितांत तो संतुश्ट जावचे चान्स आसा लोकांक संतुश्ट जातात आनवरां येतात समासा येतात पुराय येतात पूण देवाची तांकां खरी वळख आसल्यार ह्या आसच्या तोंडाच्या की तांची काळजां आसची काळजां आसल्यार तांकां एक आमी एक तांचे सगळ्या जिवितांत तांकां तृप्ती आसता वय तशें म्हजो एक अभिप्राय फादर या कार्याच्या अखेरेक आमच्या विक्षकांक तुमचो एक संदेश कसो या म्हजो संदेश इतलोच देवान आमच्या जिवितांत मोगाच्यान सबार संदर्भ दिल्यात नावार्थी मनीस आज आसात तर ह्या संवसारांत तांकां पयले एक संदर्भ मेळटा आसतना तो संदर्भ तांणी गळसून काण गेला तशेंच आमच्या जिवितांत लायकांनी जावं न्ही याजकांनी जावं न्ही धर्म भाव भयणींनी जावं न्ही आमकां संदर्भ मेळटा आसतना देवाचे उतार प्रसंग करूंक डान्स करूंक गायन करूंक पिरगजेंत कसलेय कार्यक्रम आसल्यार सक्रीय पात्र घेवन आमचे कसले देणी आसली ते उपयोगसूंक संदर्भ मेळ्ळ्यार सोडी नाकात कित्याक म्हळ्यार ह्या संदर्भांनी देव तुमकां दिल्ली देणी तुमकां संतोश हाडूंक शकतात देव बरें करूं फादर हांवें तुमकां संदेशा नाका पळयतना तुमी म्हणलें सांगोंक जायतें आसा सांगून गेल्यार म्हणून वय म्हाका बघता तें सत पूण कितें सांगायचें तें सगळें तुमी येदोळ सांगलां आमच्या लोकांक कितें गरजेचें तें तुमी सांगलां म्हणून हांव पात येता तुमचो मोलादीक वेळ आमचे संगी करसून आमकां एक प्रेरण जाल्ल्या प्रत्येक जाण आमकां तरणाट्या आनी याजक जावंक येताले आमकां प्रेरण जाल्ल्या फादर तुमकां मस्त देव बरें करूं आनी तुमचें मुखलें मिसांव बरें जावं दी आनीकी चड आनी चड लोकांक जेजूसाची हाडचें खातीर तुमी जावं दी म्हणून हांव आशेता देव बरें करूं.